दिवचलचो 4 लेन बायपास करतना पिराची कोंड वाठारांतल्या न्हंयच्या फाट्याचेर पूल बांदला। तेन्नाच्यान पावसांत न्हंयच्या फाट्याचें उदक भायर फुट्टा, देखून वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता। आता तर पुला लागीं न्हंयच्या फाट्यात भरपूर रान वाडला, देखून अंदू पावसांत ह्या वाठारांत गंभीर प्रश्न निर्माण जावपाची शक्यता आसा। आयज आमी वॉर्ड नंबर 6 आसा, पिराच्यो हांगा आसा। हांगा तुमी पळयता आसतले आतां मनसूनचो टायम सुरू जाल्लो आसा, मनसून येवपाचें। तेन्ना आमी एक रिक्वेस्ट केल्ली म्युन्सिपालिटी की तुमी बेग्यांतले बेगीन ते नाले उसपया, गटार उसपया। तुमी जो मिटींग घेतलेली, जॉयंट मिटींग तेंच्यांनी ऑलरेडी घेतलेली कलेक्टरान बीन, WRD PWD घेवन। तेन्ना आमच्या आतां अशें लक्षांत येयलें की पावस पडपाचो आसा, अजून काम जाल्लें ना। आमची एक रिक्वेस्ट आसा म्युन्सिपालिटी, कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आनी WRD, जो व्हाळ आसा बायपासाचो तो अजून तसो क्लीन जाल्लो ना। तर बेग्यांतले बेगीन तेंच्यांनी क्लीन करचो, जेणे करून ते पाणी न्ही लोकांच्या प्लॉटांनी घरांनी येवपाची शक्यता आसा। हाज्या पयलीं अशीच बुट्टी येयल्ली आसा। तशीच पिराच्यो कोणी दिवकार जे आसा थंय आमी तो प्रॉब्लेम जातालो। आमदाराक सांगून आमी थंय रिटर्निंग वॉल घातलेली आसा, तरी थंय रिटर्निंग वॉल घालूनूच थंय इश्यू जाल्लो आसा। हांगा तर रिटर्निंग वॉलू ना। आमची अपेक्षा बेग्यांतले बेगीन तो गाळ तरी एटलीस्ट उसपोवन बेग्यांतल्यान कंप्लीट करून तांकां सोयीस्कर रावंक मेळटा अशी सोय करची। कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता हांव आनी कलेक्टर मामलेदारा कडेन मागता, जे डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडेन आमी लेटर केल्लेली आसा सगळ्यांक, की तांच्यांनी बेग्यांतले बेगीन हें काम पूर्ण करचें। की हाय सेकंडरी पासून मांद्रेकर वाडा तो साश्टी वाडा आनी आमची भितुरली जी सावरता वाडा जो शेट्टीच्या देवळा कडल्यान वयता तो ती वाट सगळे नालो बी सगळे तुंबलेले आसा। बेग्यांतले बेगीन क्लीन करून तांकां सोयीस्कर रावंक मेळटा काळजी घेवची। मी पिराची कोंड देवकीनगर हांगा रावता आणि पावसांनी वयल्या हेचे नाल्याचें उदक भायर सरता आणि घरा कडेन पावता आणि घरा भितर बीन पावता। तेका लागून तुमी कितें तरी तेचेर विचार करपाक जाय। उदक भरलें काय तुमचे प्रॉब्लेम कितें येता? आमच्या घरान भितर उदक उरता आणि भायर सरपाक मेळना। म्हणजे व्हडलो पावस पडटा पावस पडटकनी उदक भितर येता घरा भितर। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्या रिपोर्टर तुकाराम सावंत।